हे देवा राखणदारा, हे देवा राखणदारा, विकत गाव, जमीन, घरा, शेता, भाटा, राना, वना, गोड, पिपर, रुखा, पेडा, जमीन, जोता, दाय, राग गावा, हे देवा राखणदारा, देवा राखणदारा, भूता, खेता, वैऱ्यांग, धाक, पोट, पाणी, पेजे, कागदी, विडी, रॉड, सूर, सोरो, गावचो दिवो, आलशिरो, सांबाळ, वाट, शीम, उमरो, सगळं सांबाळ देवा, देवा राखणदारा, बावरे बाबा. चौदा 15 वर्ष झाली मूर्ती हाडल्या. कितें त्या पयलीं आमी एक नाल्ल थेयताले, नाल्लाची आमी पुजा करी. मागीर आस्ते आस्ते आमी ती मूर्ती हाडली. आतां कितल्यो पिळग्यो गेल्यार आमकां खबर ना. ह्यो जाणा पिळग्यो कितल्यो गेल्यार आमकां खबर ना. आनी वाडवळ करता आमी पळय ते रेल्वेच्या लोकां खातीर. कित्याक सांग, तेंची पयलीं गाडी चडनासली. ती गाडी तेंच्यांनी हांगा वाडवळ केले, मागीर गाडी तेंची चालू जाली. तेन्ना ते वाडवळ करता वर्सां वर्सां. आमचो वडेश्वर देव हो एक जागृत देवस्थान. हेजो आमकां अनुभव आहा, हेजो जो इतिहास जो आहा आमकां आई सांगताली ल्हानपणांत सुद्दां, की असो देव जागृत जो रातची तेजी फेरी आसताली, जावं दनपारची आसताली ती दिसनासली, पूण रातची जी फेरी आसता केन्ना केन्ना चुडी जी आहा पेटलेली दिसताली. जागेकार म्हणल्यार हो पयलीं कितें करी भोंवतालो रातचो दाण्याकार. कितें आवाज येतालो आमकां ढाण ढाण करून. पयलीं पदेर पळय हे घाली रिंगां, तसो आवाज येतालो. कितें आनी आमच्या घरा कडसून हाजेर दांग घालून गेल्लो आसा. आमी भायरून न्हिदताले. उठ जाल्यार कोणूच ना, समजालो, कोण एक ना. आनी फैलवाले म्हणटा आनी कोणूय गावले न्हू आमकां पायता, ताका हडकूंक जायना. हांव तेन्ना करड घेवन येतालो. हांव ते पावलो, गाडी येयली, गाडी फुड्यान पावली. म्हाका कोणी उखल्लो कांय समजना. जाल्यार हांव गेला. कितें पयलीं तोच पावता सगल्यांक म्हळ्यार. अख्खे लोक वाड्या वयले न्यू वाड्या वयले सांगता आमकां तोच पावता म्हणून. कितें बरे भशेन ताका हडकूंक जायना. हडकिलो ते फाटीक लागलो. कितें ताका म्हणटा दाण्याकार. कितें जाग्याचो. तेन्ना आमी दिवे घेवन आमी रातचे बीन आमचे चड बेगीन न्हिदप जातालें, कांय नासलें तेन्ना अशें. पूण त्या टायमार आमकां आई सांगताली की अरे रातचे आमी खेळटाले, ल्हान शाळेनसून येयले बीन आनी सांजचे मागीर अशे खेळटाले बिटाले. आनी वाटेर म्हणटाले की कांय दवरूं नाका, जावं त्यो कितेंय कसली प्लास्टीक जावं गाडी जावं कितें बॅट जावं कितें दवरूं नाका, कित्याक जाग्याकार रातचो वयता. पूण आमी हे सदींच आयकताल्यो काणयो. आनी आमकां दिसतालें की जाग्याकार म्हणजे आमी पांयां पडटालीं. आमी शाळेन वचों खंय वचों व्हडा वयले पावरे म्हणटाले, कसले कामाक जाय व्हडा वयले पावरे म्हणून वयता आमी. सो आमी एक दीस न्हिदले पळय, आमी भाव बीन जावं, आनी आमी न्हिदले पळय तेन्ना म्हाज्या मनान जालें की पळोवया रातचें. आई सांगता आमकां सदींच कांय दवरूं नाका. आमी रातचे 8:30 9 म्हटल्यार 9 9:30 म्हटल्यार न्हिदता. हांव रातचो उठलो आनी थोड्यो सामान जें कितें आहा तें बॅट जावं आनी कितें पळय हेजें अशें हांवें दवरली वाटेर. आनी न्हिदलो. पळोवया म्हटलें, आई सांगता न्हू कितें दवरूं नाका, देव येता नाल्यार तें काडून सायडीक दवरता हांव. सो आमी न्हिदले बी. आनी सकाळीं बेगीन उठलो आनी पळयत जाल्यार जें सामान हांवें दवरलेलें वाटेर तें पळयत जाल्यार सायडीक घातलेलें. पयलीं हांगासर कितें आसलें, हांगा न्ही सकयल व्हडले वडाचे झाड आसले आनी थंय सकयल तळे आहा न्ही सकयल, ते तळे हांगा वयर सुद्दां आसले त्या खडपा कडेन. लोकांक येवंक वचूंक वाट नासली. त्या खडपा वयरसून चलून चलून वयताले आनी ते सामको काळोख जातालो. पान जाली काय ना रात जाल्ल्या भशेन काळोख जातालो.
आनी लोकांक थंयच्यान येवंक वचूंक भंय दिसतालो आनी ते खडप आसले तेजेर तो वड आसलो न्ही थंय सद्दां एक भैया येवन बसतालो म्हणटकूच एक दीस कितें जालें भैयान थंय सिगरेट ओडले आनी ते हेचे वडाचे खोड आसले पळय न्ही सुकलेले तितून ते सिगरेट उरलेले घातले ते 2 दिसांनी पळय जाल्यार दुसऱ्या दिसा पळय जाल्यार ते दुवर येवंक लागलो दुवर येता अशें म्हणून आई आमची आई हांगासर चड वावरताली जाल्यार मागीर तेणी पळयलें वचून कितें जालां काय म्हणून जाल्यार झाड पेट्टा म्हणजे तळ्यांतलें उदक हाडलें तेणी आनी ते खोडान ते ओतले ते उदक उजो न्हिवलो पूण ते भितर आसले दिसता करता करता तो अख्खो व्हड येदो व्हडलो पेटून गेलो म्हणटकूच मागीर सगळ्यांनी मेळून हें केलें म्हणजे भैयाक तापयलो बी 2-3 दिसांनी पळय जाल्यार भैया येवपाचोच बंद जालो. देव हांगासर एका भोंवडेक वयता तेन्ना आमच्या दारांसून वयता आमकां दिसना खरो पूण एक नाण्याचो आवाज दिसतालो आनी आतां लायटी जाल्ल्याक तो चलता तो दिसना पयलीं तो आमकां कळटालो येयलो आं म्हणटालीं आमी आनी म्हाजी चेडो एक तो पिड्ड्यार जाला तेका देवाची खूब भावना आशिल्ली कुयटाक साकून तो हांगासर तेका पांय पडटालो आनी आई प्रसाद दिया म्हणटालो आपलें काम जालें इतली तेजी भावना आशिल्ली तो तेका रात जातकच 12 एका वडाक नळा कडेन साकून पावपाक येतालो बाबा कसो येयलो तूं तर आपल्याक तेणें पायलो मगे हाडून कसो रे ना ती लायट पेट्टा ते लायटी वांगडा येयलो आपूण थंय सगळो सरवणो बी थंय घालताले न्ही आदिस्थानाक त्या मागीर कितें जालें आनी हे लयणीचो फैलवालो आसा पळय फैलवाले आनी मुकादम ते मुकादम बरे वळखताले आईक बी जाल्यार तांकां विचारलें खंय बाबा ते झाडाचें कितें करया काय म्हणून तर तेणी सांगलें आमी लावया गो दुसरो लावया म्हणून मागीर हो जागो आसलो न्ही हांगा दोंगर आसलो असो तर ह्या जाग्याचेर हांगा लावया म्हूण सांगलें मागीर आईन तो घेवन येयले आनी फैलवालो एक येयलो आनी तेणी खणले हांगा आनी मुकादम येयलो आई आनी हांव इतलीच आमी आसली आमी तें झाड लायलें आनी ताका तेंच्यांनी इल्लेशे पेळे कशे केले इल्लेशे आनी ताका आई आमची सद्दां आमगेर म्हशी म्हूण कड्डाक वयताली बिल्लाच्या मेरेन थंयच्यान येयली तिनांक बिनांक काय ना न्हाताली बी आनी हेका एक कळसो उदक हाडून घालताली हांगा वडाक आनी हांव येतालें एक कळशी घेवन आनी सकयल आदिस्थानाक थंय घालतालें. एक आमी ल्हानपणान आसलेले म्हणजे जेन्ना हांगासर जेन्ना जे काय हें चलता तेन्ना ट्रेन हांगा रावताली आनी जेन्ना आमचो वाडवळ आसता पळय तेन्ना स्पेशल ट्रेन रावोन हांगालो कोमो ट्रेनीन आमी तो जो इंजीन ड्रायव्हर आहा तेजे कडेन दिताले हे आमचे व्हडले लोक दिताले आमी तेन्ना पळयताले आनी तो दिलो काय तो व्हरोन दूदसागरार सोडटाले हें जें कनेक्शन देवाचें म्हाका दिसता हांगारसून दूदसागर पर्यंत आहा. कोण आतां वाटेर चलता देवा पावले वडा वयल्या म्हटलें जाल्यार बॅटरी दिसता पूण मनीस दिसना. म्हाजी भयण ती दुकान चलयता पळय ती रातची दोनी वड्यार रावताली आनी तें येता आसतना कितें म्हणटालें कोण कशें गेलें गो तूं आपल्याक तेणें पायलें मुगो फुडल्यान बॅटरी चलताली तेजे वांगडा आपूण येयला अशें म्हणून वयर चड शिमेर पावतकच तो नाच जातालो बॅटरी. चेडो सुद्दां म्हाजो म्हणटालो तो बोटी कडेन वयतालो खंय भोंवंक वयतालो कुयटाक साकून येवन बाबा तूं कसो येयलो रे ना तो येयल्लो मगे आपल्याक पावंक म्हणटालो कोण तो सांगनाशिल्लो आनी आवाज येयलो म्हणटकच फाटल्यान उबो रावतालो मरे आनी अशें शिडये वयल्यान पळयताले बाबा पळोवं नाका ताजें पळोवंक जायना तेका अशें म्हणून सांगतालें हांव. आमचो हेजे देवाचेर पयलीं सगळो फैलवाले म्हणटा पळय ते आसलेले तेंचेच सगळे तेंच्या अधिकारान सगळें जातालें जावं देवाचो जो आमचो हें जाता वाडवळ जातालो आनी तेंच्या अधिकारा सकयल जावप. आयज पळोवंक गेले जाल्यार अशी म्हायती आमकां कळटा की जे फैलवाले आसलेले ते आतां रिटायर्ड जाले ते आपल्या गांवांत गेले सो ते कोण ना आनी आमी केन्नाय मागीर फैलवाल्यांक विचारताले की बाबा तुमी हे कशें कितें करताले तेन्ना तो हे रेल्वेचे ट्रॅकाचे संदर्भात ते आमकां म्हायती दिताले की गाडी हांगा जेन्ना वडाचे सकयल सुद्दां जेन्ना आसले तेन्ना गाडयो चडश्यो हांगा चडनासल्यो कित्याक चडनासल्यो हें ना पूण तांकां संदर्भान त्या संदर्भानसून देवाची एक हें सुरवात जाल्ली आहा अशें म्हणटा. थोडे तेंपान मागीर कितें जालें हांगासर हे लयणीचें न्ही काम चालू आसलें आनी व्हडले लाकडी स्लिपाट आसता पळय ते स्लिपाट हाडून हांगा घातलेले निवाडेचो तर तेणी कितें केलें रातचें येयलो आनी म्हणपा लागलो कितें बरें आनी व्हडले स्लिपाट ते चुलीक बरें उजो पेट्टलो उदक बरें तापतलें म्हूण तेणी काडलें आनी एक व्हरून पयलीं दवरलो तर निवाडे वयर फुडें वाटेक तो वयर वयता थंयसर थंय तेजें घर आनी दुसरो तो व्हरूंक येयलो न्ही
घेतलो आनी तो गेलो आनी थंय दवरलो सकयल आनी तो न्हिदलो बरोबर ताका बरी न्हीद लायली देवान आनी मागीर थोड्या वेळान पळय जाल्यार तेजी पोटली हांगासर आनी तो सलीपाड बी हांगासर. मागीर तो सकाळी उठून पळयता खंय आपूण थंय न्हिदलोलो राती हांगासर कसो पावलो पळय जाल्यार ते दोनूय सलीपाड आहा आनी तेज्या सायडीक न्हिदलोलो आहा. तेणीच पयलीं म्हटलें अशें जालें कशें कित्याक लागून काय म्हणून. तर तुका चोरूंक जाय आसलें न्ही रे एकूच सलीपाड न्ही तुका उजो पेटोवंक जाय आसलें बरें न्ही उदक न्हांवपाक पेटयलें मरे काही चाललें तेणी. मागीर ते म्हाजेंच काम सगळें म्हूण सांगलें व्हडा वयल्यान सांगलें म्हाजेंच तें अशें म्हणून तुका शिक्षात म्हणून ती. ते खडप हे मसुंडेचें कंपावंड बांदून काडलें न्ही तेन्ना तेंच्यांनी कितें सांगलें आईन सांगलें बाबा थंय पावल्यार ना हेका त्रास करनाका म्हणून हें आमचें देवस्थान म्हणून. तर तुमचें देवस्थान जाल्यार आमी हो जागो घेतला सगळो आमकां कितें करता ते काय म्हणून आमचो जागो आमी घेतले म्हणून. आईन जाल्यार ताका हातूच लावनाका म्हणून आयकनाले कशें आमी पळयता म्हणपा लागले. आनी तेंचे तो एकटो दादलो हें फोडटालो न्ही तो थोड्या दिसांनी पळय जाल्यार तो कितें जालें आनी मागीर तेंच्यांनी थोड्या दिसांनी आनी एक मनीस हाडून घातलो फोड म्हणून दुसरो मनीस घातलेलो तेजी ती हें खरें कितें तरी पिकास कितें हें करून तेज्या पांयांक लागलो आनी तेजो पांय सुजलो आनी तो घरान पडलो. मागीर तेन्ना तेंचो आनीक कोण मुख्य आसलो तेका सांगलें हे अशें कितें जालें तें आईन सांगलें आपणें सांगलेलें हें अशें घडटलें हांगा म्हणून देवाचें म्हणून तें सादें न्ही म्हणून. मागीर तेन्ना तेंच्यांनी ती भायल्यान कंपावंड घेतलें सगळें. देवाची जी फेरी आहा आमी सांगूंक शकना पूण आमकां जी म्हायती आहा आमकां जे कोणी जाणट्यांनी सांगलेली आहा ही देवाची फेरी जी हांगरसून म्हाका दिसता चिखलेसून देवाचें हांगर पर्यंत कनेक्शन आहा जी सातेरी देवी थंयसून हांगरसून म्हाका दिसता बेलाभायरसून आमचो खापरेश्वर देव हांगा बायणासून बोगदा अशी तेजी जी फेरी आहा ही आमी आयकलेली गोश्ट आनी आमकां कोणी सांगलेली गोश्टी जी फेरी तेजी रातची अशी पद्दतीन आसताली जितून जे वास्कोकार जे आहा तेंचें रक्षण करपाची जबाबदारी जी हे देवाचेर आहा आनी ती देवान केल्लेली आहा आनी करीत आसा. पूण एकदां सायडीच्या घराचो तो जाणटेलो बारांक कामाक येतालो न्ही कामांकसून तेन्ना हांव कित्याक लागून तरी भायर येयलें म्हाका म्हणपाक यो तुका दाखयता म्हणून. थंय ते हेजे हें आसलें न्ही कंपावंड अशें थंय फातरांचे दुरी तेज्या भितर तो भितर सरताना न्ही थंय व्हडली चूड पेट्टाली. तेणी म्हाका यो दाखयता म्हणून तेन्ना हांवें ती चूड पळयली. मागीर म्हाका भंय दिसलो मागीर तो म्हणपाक राव मातशें हांगा वयर चडटाना परत दिसतली म्हणून हांगा येयली काय हे गोयण्याचेर पळय जाल्यार हांव रावूंक ना म्हाका भंय दिसलो सामकोच आनी हांव गेलें मागीर पूण तेणी सांगलें दुसरे दिसा 2 कडेन सारको तो दाखयता आनी थंय एंट्रन्साक एक दाखयता म्हणून चुडी पेट्टा ती. आनी आईचें आमचें हें आसलें खंय गेली नाटकांक आनी खंय बी न्ही जाल्यार ती खंय येताना देवाक उलो मारताली बाबा आमकां सारकें बरे भशेन घरा पावय आमकां वाट सारकी दाखय म्हणून. तेन्ना फाटल्यान खंय चूड पेट्टाली मागीर ती खंय हांगासून देंवताली आनी सारकी वयताली न्ही ते परत खंय त्या कंपावंडा मेरेन गोयड्या मेरेन तो येतालो खंय फाटल्यान. मागीर सगळीं गेली काय मागीर तो आई सांगताली आमी सगळीं पांयां पडून सांगता चल्ले बाबा आमी पावली घरा म्हणून. त्या बरोबर ती चूड दिसनासली मागीर तो आपल्या हेका येतालो आनी हे लोक घरा वयताले अशे भशेन तो सांबाळटालो लोकांक. अजून सुद्दां देवाचें खूब हे आहा लोक मानता तेका सगळे लोक येता पयसून.